No, they destroyed the public access. आपको कंप्लेंट दिला दूँ किसी भी स्टेटस को नाम आता है I made one complaint in the cycle. Copy of the affidavit here. No. Just give a call to the police and tell him to consider. फोटो मला चालेल अगर डायमेंशन हां 3 मीटर
Hello. Yeah, good morning. चल सर आज तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाक गेले कित्याक लागून कितें जालें काल आमकां कमिटी मेंबरान आमच्या पंच मेंबराक फोन मारून सांगलेलें की त्यांचे एक्सेस JCB येयल्यान कोणें एक्सेस हॅज dug up the excess. So immediately today morning the ward member gave me a complaint and also we had telephone ये फुडें ओके Yeah, so accordingly आम्ही आज inspection काढला and panchayat along with secretary everyone came and we saw that the entire thing is dug up. So immediately I have called the police and a complaint will be lodged against the JCB operator, and this same thing that the excess that was given to the chapel will be placed before the panchayat meeting which is there now, and action will be taken against the person whoever has done it. ओके व्हॉट इज द नेम ऑफ द हॉटेल सर It is the name of Ara Hotels. आर हॉटेल अच्छा आणि हे जे चॅपल आसलें कितले वर्सां पयलींचे इट्स अ This is a पुर्तुगेज very old chapel. This has been here, and always this access has been maintained. Even before this access was maintained, it's only suddenly now, without telling anyone, the person has dug up a public access. So serious action will be taken by the panchayat. All the panchayat today there was a meeting. I'm the meeting personally. We have stopped the meeting, adjourned the meeting, and we have come here. And this will be placed in the same meeting. काल त्यांच्यानी कितें कंप्लेन पुलीस स्टेशनार दिल्ली Oh, Tanjani, this I was told today. Hold on. I was told today that they have made a complaint. That they have made a complaint yesterday to the police, and आता police phone मारला. We're just waiting for them to come and attach the JCB. आणि पंचायतीची complaint बसून ready आहे. It is going to be given to the police right now. ओके थँक्यू सर येता तुम्ही
शेफांवर प्रेमानं होईल. मासे दे हॉटेलात दे हॉटेलात घेतो. होय दोन मिनटां नो पॉज 2 मिनटां पॉज होता मरा चेक कर बाईक जायचं का बाहेर घेऊया बरं ना हॉटेलला नाही एंट्रन्स घेऊया या सुत्री नका शाळेच्या भितरच घेत मी हो बाय हा डायरेक्ट बाहेर ठेवत घेवप न्हू ती हे चॅक कर मातशें कितें अशें कितें जाता तें पद येता न्हू 2 मिनटां बंद येता तेच 2 मिनटांक बंद येता आपय रे थिंगालो भितरलो काडले सगळो होय फोटो पासून 4 मारले आता ते वाटेक पावस अरे चलोन भायर दिले पावसान पयली कितें करता रे बंद करचें पडटलें बस स्टँडार तेका हेजें नांव कितें लांब केसाचो यो रे एक मेमोरेंडमाची कॉपी आहे
देखोर बाय तुम्ही आयज काल पुलीस स्टेशनार गेल्ले कंप्लेन कॉपी दिवपाक आनी आयज तुम्ही अलॉंग विथ पंचायत आमचो शॉन मार्टिन सरपंचा वांगडा तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाक गेले कित्या खातीर येयले? हो जो रोड आहा पळय ते आमचे फाटल्यान जे दिसता ते पुरातन चॅपल आहा आमचे सेंट एंथनी चॅपल आनी हो जो रस्तो आसा पळय तो त्या चॅपलाचो रस्तो तो आयचो आनी कालचो न्हू ताका वर्सां 2-3 पिळग्यो गेले आनी हो सकयल आसलो रस्तो जेन्ना हो प्रोजेक्ट येयलो तांणी कितें केलें हो रस्तो आपणाच्या सेटबॅकान दाखयलो आनी ह्याचेर आमी 2019च्यान कंप्लेनां घालीत आसा आनी 2019च्यान आमी हे फॉलोअप करता पूण आयज अशें दिसलें की तेणी सगळो रस्तो आमी वयर जे पेवर्स घातल्या पळय आमी थंय काडूंक लायले ते तेणी काडूंक ना हो रस्तो सकयल आसलो ताका हायट दिली पूण तो कोणाचेर आयकनासतना तो आपणाक जाय तें करता आयज आमी हांगर येयल्या काल तेणीन फाटल्यान एक रस्तो डिस्ट्रॉय केलो आमचो ते कपेला कडेन वचपाक सुद्दां आमकां प्रॉब्लम येवंक लागलो तेन्ना आमी पुलिशेन काल कंप्लेन दिली आयज आनी आमकां अशें कळोन येयलें पंचायतीन हेका ऑक्युपन्सी दिल्या म्हणून पूण ऑक्युपन्सी दिल्या सुद्दां जाल्यार तुज्यान जाय तें तुका करपाक जायना तितूंतलो एकटो मेंबर आमकां मेळ्ळो आनी तो म्हणूं लागलो ही जी ऑक्युपन्सी दिल्या पळय ती ऑक्युपन्सी पंचायतीची मिटिंगेन जी बॉडी मिटींग आसा तितून डिस्कसूच जावना म्हणून ही ऑक्युपन्सी भायल्या भायर दिल्या म्हणून हे एका मेंबराचे पंचायत मेंबराची हे रिटन ऑब्जेक्शन आहा आनी तेणें ऑलरेडी इनवर्ट केला जेन्ना तुमी पंचायतीन डिस्कस करिना मिटिंगेन डिस्कस करिनासतना ऑक्युपन्सी दितात हाचें कारण आमकां समजना हातूंत कोण इनवॉल्व आहा पंचायतीन आपणाचे जे प्रोसिजर आहा ते फॉलो करची गरज आसा पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन घेवन पास करून ती ऑक्युपन्सी दिवपाची आसता न्हय ते पंचायतीचे मिनिट्साचेर बेश्टे बरोवन आफ्टर द मिटींग मिनिट्साचेर एड करपाक जाय आनी अश्यो गोश्टी आमी खूब हायलायट केल्लेल्यो आहा हेच्या पयलीं पण हेका जबाबदार कोण धरतलो एक तर हेका जबाबदार सेक्रेटरी जाता कित्याक तो मिनिट्स बरयता तेन्ना आमची एकूच मागणी आहा की हें जें पळय चल्लां जें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां हेचेर आमी कंप्लेनूय केल्या ताचेर एक फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा जे मिनिट्स हे बरयता किंवा ऑक्युपन्सी दिता किंवा लायसन्सां दिता अशें आनी फाटले आनीकूय आहा लायसन्सां जी प्रिंटिंगेन घालिनासतना पास केल्लेली आहा आनी दिल्लेली आहा हे स्टॉप जावपाक जाय फ्युचरचेर सो हेचेर आतां रिवोक जातलें आमचो आयज आमी एक मेमोरंडम जो आयज आमी ऑलरेडी केला आनी लोकांच्यो सायनी मारून हो मेमोरंडम आमी पंचायतीक डेप्युटी कलेक्टर SP एंड डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे 4 जाणांक आमी हो मेमोरंडम हांव सबमीट करतले ह्या मेमोरंडमाचेर आमी क्लियरली बरयलां बाबा तुमी खंयच्या आदाराचेर जी ऑक्युपन्सी दिल्या ती आमकां खबर ना पूण ही जी ऑक्युपन्सी दिल्या ती आमकां तरी दिसता इट इज अ इलिगल इश्युअन्स ऑफ द ऑक्युपन्सी आनी ती रिवोक करची आनी हो जो रस्तो आहा हो रस्तो रिस्टोर करचो बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस हो सकयल आसलो ग्रावंड लेवलाचेर आसलो बॅक टू ओरिजिनल स्टेटस ताका टार आसलो तो टार घालून ते भाशेन हो रस्तो करून दिवचो सरपंच तुमचो कितें म्हणटा सरपंच आतां लास्ट टायमी एश्युरन्स दिल्लेले सरपंचान की आपूण रस्तो करून घेता लोकांक आनी तेणी सांगलेलें की रस्तो जावच्या पयलीं आपूण ऑक्युपन्सी दिवचो ना पूण तो खंयचेर तरी फेल जालो रस्तोचो इश्यू सॉर्ट करच्या पयलीं तेणी ऑक्युपन्सी इश्यू केली आतां खंयच्या कारणान इश्यू केली ती आमकां खबर ना पूण ती ऑक्युपन्सी तेणी इश्यू केल्या ती रिवोक करची म्हणून इतलेच मागणी आसा सरपंचाक सो हेचेर फर्दर एक्शन जातली अशी दिसता तुमकां हितून कितें आसा चॅपल कमिटी आहा चॅपल कमिटीनी बरो स्टँड घेतलेलो आहा तसोच आमचो पॅरिश प्रिस्ट आहा कलांगूट चर्चीचो तो बरो इनिशिएटीव घेता आनी आमी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम जे असल्या इश्यूवाक सदांच फुडें आसता आमी प्रत्येक रिलिजियस आहा ते प्रोटेक्शन करूंक गावता आनी आमचे गांवचे एनवायरमेंट आहा ते प्रोटेक्शन करूंक गावता त्या कारणान आमी ह्या हेका आमी फुडाकार घेतलेलो आसा
त्यांच्या लोकांबरोबर चॅपल कमिटी आणि सेंट एलेक्स चर्चा बरोबरून आम्ही एक पुढाकार केल्लो आहा आणि वो पुढाकार आम्ही घेतला तो आम्ही एंड पासून वयतले अंटील वो रस्त्याचो इश्यू आमकां क्लियर 3 मीटर रस्तो मेळना तो पर्यंत आम्ही हे चालूच दवरतले आणि वो एक डॉक्युमेंट आम्ही फॉरवर्ड करता इन द नेम ऑफ चॅपल कमिटी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम एंड विलेजीस आणि आम्ही फुडें तेचे आख्खी फायल आम्ही मागून घेतलेली आहा तेचेर आम्ही सगळे त्रुटी ज्यो आसा त्यो वी विल डिक्लेअर इट अँड वी विल इन्फॉर्म इट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटी आणि तांकां सांगतले बाबा हाचेर तुमी लिगली कारवाई करूया तुमच्या कायद्याप्रमाणे जे बसता त्या प्रमाणे तुम्ही कारवाई करा कित्याक वी डोंट सपोर्ट द इलिगल थिंग आम्ही कायद्या कडेन आमी उलो मारला आणि त्या हेका वी एक्सपेक्ट देर गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आम्ही हाच्या बद्दल एक याची डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन आम्ही एक कागाळ केल्लेली आहा आणि पर्सनली हांव वचून मेळोन तिका सांगलेलें आहा बाबा हें अशें कितें चलता पळय कलांगूट पंचायतीन डावन द लायन खंयचे तरी तें स्टॉप जावपाची गरज आहा आनी तें मिसमॅनेजमेंट आनी मिस एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें काडटात आनी तें स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आहा म्हणून ही एक आमी मागणी ऑलरेडी पर्सनली केल्या पण त्या बद्दल आमी एक सेपरेट मेमोरंडम डायरेक्टर ऑफ पंचायती उलयचे न्यूज जावन काय ना तो वय म्हाका कोण तो आयज जे पंचायत तर्फे इन्स्पेक्शन करपाक गेला हाचेर कितें म्हणटा तुमी पयले सुवातेर आमी शॉप हे ते खणटा पळय ते पळोवन कित्याक दीस इज अ ट्रेडिशनल वे फॉर सेन एंट्री चॅपल खूब वर्सांचें चॅपल तें म्हाका वगड आसा तेन्ना हांव एक्टींग सरपंच आसलो तेन्ना डांबर घालून आमी दिवपी ह्या रस्त्यार तेच्या वयर टायर येयले कसलें डेरींग केलें तें हांव नको पूण सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना ऑक्युपन्सी जी कितें दिल्या म्हणटा पळय ती आमकां काल कळोन येयली की ऑक्युपन्सी ऑलरेडी दिल्ली म्हूण तांकां आनी मिटिंगेन डिस्कसूच जावना हांवें एज अ इन पर्सन एज अ वॉर्ड मेंबर ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा पंचायतीन आनी हांव मागता सरपंचा कडेन बेगीनच्या बेगीन हेजें लायट कितें दिलां पळय तें रिवोक करचें ज्या पर्यंत हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना कित्याक इनिशियल डेजान म्हाजें पर्सनल ऑब्जेक्शन आसलें हांगा की हांगा हो रस्तो डांबरी जावचो डांबर घालून दिवपी आमी आनी मागीर हेंच्यांनी टायल घातलें म्हणजे तूं पळय खंयसून कितें खंय तरी तेंच्यांनी सेटींग कसलें मारलां तें सांगू नका इन्स्पेक्शन करच्या पयलीं जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना प्लॅनाचेर नासता की रस्तो खंय मेरेन दिवचो कितें सगळें आसता दॅट इज एन ओवरलूक न्हू ते सलमान घेवचें मागीर ते तेंच्या ऑफिसान बसून तेंचे मदीं कोण कितें उलयता ती खबर जावन मागीर ते लेवन देंवण आसता थोडें कशें ना हो रस्तो तेचेर पयलीं दाखयलो प्लॅनाचेर हो 3 मीटर रस्तो हो कपलाचो हो आदलो रस्तो आतां तेंच्यानी तो रस्तोच काडलो JCB जर चालू आहा पळय थंयसर तेंच्यांनी रस्तो फूल हुमटून काडलो प्लस तेंच्यांनी थंय बरोवन दिल्लें आहा की 3 मीटर हांगा रस्तो येता म्हणून सो तेंचो स्टेटमेंट कॉन्ट्री जाता न्हू तांकां भंय ना जालो न्हू कोणाचो जे कितें बांदलां कोणी पळय तांकां भंयूच ना जालो न्हू कोणाचो म्हणून तेंचो हें जाला न्हू This Sunday only, no delay, no stopping. Because Sunday the mass is over.
आयकॉन तरी घ्या Why this has happened? I don't want to annoy many of you here. I'll tell you why this has happened. Next time, before any builder comes, you can know his history and geography. Like a paint maroon like a copy. Yes, they can have one. What is the area? What is the What ticket area? आता येयला सांगपाक संडास हा म्हणून एक मेंबराक सांगलाय before you take anything for God you better stop being a bumto because all of us can afford to paint this copy घेतात आणि मागीर रडटात आणि पालिकाराक ओडटात आणि कित्याचें कितेंय करतात भामटे पयले तुमी तेणी एडवांटेज केला मार्का सांगनाका सगळ्यांक मार पडोंक वयता तेंकां आयज इन्स्पेक्शन करपाक गेले कित्या खातीर येयल्या आयज इन्स्पेक्शन जें जाता तें कित्या खातीर जाता अरे इन्स्पेक्शन पळय जाता न्हू तें इन्स्पेक्शन जावंक जालें पयलें इन्स्पेक्शन जावंक आमच्या लोकांचे तकलेचें पयलें ह्या तो जागो कित्याक बिल्डराशीन पांयां पडोंक जाय पेंट मारपाक आनी हें करपाक ते कशें ऑपरेट जाता तें हेंकां पयलीं खबर ना हें ना जाग्यार every church and temple and everything should be protected against all these bindakar. They are not Babreshwar fan or Saint Anthony fan. Tenso Dev Dusro. Yallama and Ma Kali. They have no respect for you. And also the fact is there is too much of alcohol in Goa. And when people are walking on the streets with alcohol in Goa, they have no respect for you and your gods and your chapel and your temple. He sang tenka sogla Goenkara. I don't care if it is spread.